दर्यादेग वाठारांत मरीना प्रकल्प नाका, नावशीकारांनी केलो विरोध। सीझेडएमपी जाग्यार पडल्या बरोबर जनसुनावणी घेवपाची मागणी। एमपीटी मनमानी करता असोय केलो आरोप। कळंगूट, कानोळे, साळगांव आनी पिळणकारांचोय कॅसिनोक विरोध। मांडवींतल्यान आग्वाद कॅसिनो हाडपाचे चल्ल्यात यत्न। कॅसिनोचो कोणाक जातलो लाव? मायकल लोबोक लोक लागल्यात विचारपाक। टेंडर काडचे आदी रस्त्यावेले खड्डे पुरोवपाक गोवा फॉरवर्डाचो विरोध। हे सीपीडब्ल्यूडीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन, म्हणटा गोवा फॉरवर्ड। घुसपल्यात मांद्रेच्या न्यूड पार्ट्यांच्या आयोजनात पेडणेच्या मुख्य राजकारण्यांचोच हात। सुभाष वेलिंगकारान केला आरोप। मुख्यमंत्र्यान ताका काडून उडोवचो, सुदीन ढवळीकाराची मागणी। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सीझेडएमपीचो निर्णय जाले उपरांत नावशीच्या मरीना प्रकल्पाचेर जाहीर सुनावणी घेवची अशी मागणी करपी निवेदन गोयच्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी पणजेच्या अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक दिला। एमपीटी आपणाक जाय तशी वागता असो आरोप करतना एमपीटी नावशीचो जागो 30 वर्सां खातीर एके खासगी कंपनीक दिल्ल्याचो आरोपय तांणी केला। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनात भरती आणि सुक्तेच्या मार्गाक निमणे रूप दिला अशें नुस्तेकारांचे म्हणणे। खरें म्हणल्यार प्रकल्पाचेर जनसुनावणी जाल्या उपरांतच हें जावंक जाय आशिल्लें अशें ते म्हणटात। हे जी पळय एमपीटी जी आसा, आयज एमपीटी इज एक्टिंग लायक अ सेपरेट स्टेट विथीन द स्टेट ऑफ गोवा। कित्याक तेंच्यांनी हे आयज नावशी जी एरिया जी आसा, अरावंड 1 लाख वॉटर फ्रंट पळय आसा नावशीची विलेजाची, ती लीज केल्या 30 वर्सांक एक अगरवाल कंपनीक। आता एमपीटी कसली रायट आसा ही एरिया लीज करपाक विदाउट इंटिमेटिंग द लोकल गव्हर्मेंट और लोकल ऑथॉरिटीज? आता आमचो रेव्हेन्यू कोड जो आसा 1968 अंडर आर्टिकल 14 म्हणटा की लँड अँड वॉटर बिलोंग्स टू द स्टेट। पण तुम्ही कोण हे लीज करपाक प्रायवेट कंपनीक? आमी कलेक्टराक म्हणला की तुम्ही पब्लीक हियरिंग पोस्टपोन करा, पयले सीझेडएमपी प्लॅन पयली कंप्लीट करा, मागीर ती एरिया तुम्ही परत फ्रेश ह्या करून स्टडी करून। एक सरप्रायझिंगली एक हियरिंग अनाउन्स जाता आणि हियरिंग अनाउन्स जाता केन्ना? 5 तारखेक सीझेडएमपीचें हियरिंग आसतलें नोव्हेंबराचें आणि 2 तारखेक मरिनाचें हियरिंग आसतलें। आता हेतून फरक पळया, हियरिंग मरिनाचे पयलीं करता जे सीझेडएमपीचे पयलीं करपाक जाय आशिल्लें। मरिनाचे हियरिंगेक बाय इन्फ्लुएन्शियल वॉट एवर ऑब्जेक्शन्स येयली आणि तर मरिनाचें तर डिसिजन जालें जाल्यार फाल्यां सीझेडएमपीचे व्हॅल्यू उरलो कितें? पूर्ण तो बेल्ट आसा तेजे डिमांड एकूच आसा की तुमी हो जो हियरिंग दवरलो आसा 2 तारखेक तो पोस्टपोन करचो। सीझेडएमपी प्लॅन जाल्या उपरांत मरिना प्रोजेक्ट हियरिंग दवरा। मजगती ह्या प्रकल्पाच्या बाबतीत आपूण लोकांबरोबर आसा अशें थळावो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरियन सांगला। हांवें पयलोच सान ओपोज तेका केलेलो आसा आणि हांव जो लोकांक तरी नाका, नावशीच्या गांवच्या लोकांक नाका, जो आमचो प्रोजेक्ट मारिना प्रोजेक्ट येता जो नावशीच्या गांवांक नाका, हांवें असेंब्लीक लागून डिस्कशन केलेलें आणि असेंब्लीक हांवें सांगलेलें आसा जरी तर गांवच्या लोकांक नाका, कुर्का बांबोली पंचायतीक तर नाका, आमी ताका ओपोज करतले आणि हांव सदांच ओपोज करपाक रेडी आसतलो। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया। मायकल लोबो कॅसिनो आग्वादाच्या दर्यांत कोणाच्या फायद्या खातीर व्हरपाक सोदता? कॅसिनोंचो गोंयकारांक अर्थीक दिश्टीन फायदो जाता? फायदो जाता जाल्यार गोंय सरकार रिणांत कित्याक आसा? अशे कांय समर्पक प्रस्न मायकलाच्या मतदारसंघातल्या मतदारांनी विचारल्यात। कॅसिनो विशीं मायकलाच्या धोरणाचो कळंगूट फोरमान निशेध केलो। बिरेस्तारा कळंगूट फोरम, साळगांव आणि पिळेर्ण सिटीजन फोरम तशेंच कांदोळी सिटीजन फोरम अशे जायत्या संघटनांनी एकठांय येवन कॅसिनो आग्वाद दर्यांत व्हरपाच्या सरकाराच्या धोरणाक विरोध केलो। तांच्या मतदारसंघात कॅसिनो हाडपाच्या मायकलाच्या निर्णयाकूच तांणी विरोध केलो। तांच्या म्हणण्या प्रमाण कॅसिनोंचो थळाव्या लोकांक कांयच फायदो ना। कॅसिनो आयले जाल्यार सामाजीक आणि पर्यावरणीय समस्या मात वाडटल्यो अशें तांचें म्हणणें। आयज तो एक स्टेटमेंट येयला की हो कॅसिनो आहा ते आग्वादा बे जे द कोस्टल एरिया इज द हब फॉर द ट्युरिजम इंडस्ट्री। आग्वादा बे आणि तेन्ना ते कांदोलीम टू बागा, सिकेरीम टू बागा ही जी स्ट्रेच आहा इट इज ऑलरेडी क्राउडेड
सिजन टायमार थंयसर एक गाडी सुटपाक जागो नासता, थंयसर ट्रॅफिक कंजेशन जाता, थंयसर अननेसेसरी एक्टिविटीज जाता, इल्लिगल एक्टिविटीज जाता. ह्या हेचेर जेन्ना ह्यो सगळ्यो इल्लिगल एक्टिविटीज जाता तितून आमी हे कॅसिनोज थंयसर व्हरून आमी तितून भर घालता. आमी थंयसर थंय स्ट्रीमलायन करिना. गव्हर्मेंटाचो दुसरो स्टँड आसा की ह्या कॅसिनोसून स्टेट इकॉनॉमीक सपोर्ट जाता. मानले स्टेट इकॉनॉमीक सपोर्ट जाता, पूण हे जे रेव्हेन्यू येता तो वयता खंय? जाल्यार 7 वर्सां आमी आमची स्टेट पळयता अजून पासून तशीच आहा. खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी घे, जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जे जाय पळय ते आजून पासून डेव्हलप जायना. जेन्ना 7 वर्सां मोर देन 10 years नाव कॅसिनो इज ऑपरेटींग, आमचे ऑपरेट करता गोंयान, त्याचो जो रेव्हेन्यू आसा तो रेव्हेन्यू वयता खंय? हो रेव्हेन्यू स्टेटीच्या ट्रेजरीन वयता काय रिस्पेक्टीव जे इलेक्टेड MLAs आहा त्यांच्या बॉल्सान वयता? हे क्वेश्चन आमच्या लोकलांक पडलेले आसा. आनी कांदोलीम पंचायतीक वांगडा घेवन तेंच्यांनी एक कंप्लेन सुद्दां फायल केल्लें कॅसिनोचेर. बाबा आमकां आमचे हितून वाठारांत कॅसिनो ही कॅन्सराची बाब नाका म्हणून. जेन्ना 1-2 वर्सां फाटीं आमचो MLA हो स्टेटमेंट करता की आमकां कॅसिनो नाका आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आयज तोच MLA वेलकम करता कॅसिनो आपणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आपूण हो काजिनो आग्वादा हाडटा म्हणून. दुसरे पाट सांगलें तेणें की आपूण काजिनो हाडिना. आमकां कांय समजना की मायकल हें सगळें घुसपा गोंदळाचें कशें उलोवप करता पळय तें. जरी तो हाडिना जाल्यार इन्स्पेक्शन कसलें करूंक सोदता? खंयच्या खोडपांचें जे पळय आग्वाद खोडपां आसा तेजें इन्स्पेक्शन करूंक सोदता, काय थंय तिसऱ्यो पडटा त्यो कालवां आहा तेजें इन्स्पेक्शन करूंक सोदता? पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फोंडकुलां पुरोवपाच्या कामाक नुवें मतदारसंघांतल्यान सुरवात जाल्या, पूण निविदा काडिनासतना हें काम कशें जावपाक शकता? गोवा फॉरवर्डान प्रस्न केला. हें CPWDच्या मॅन्युअलाचें उल्लंघन आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. कांय आमदार आपल्या बॉल्सांतले पयशे मोडून हें काम करता असोय प्रस्न तांणी केला. अमेरिकेच्या निर्बंधाक लागून भारतान इराणांतल्यान कच्चें तेल हाडप बंद केलां, पूण भौशीक बांदकाम मंत्री इराणच्यान डांबर हाडटलो खंय? तो कितें उलयता हाची ताका जाणविकाय आसा काय ना अशें गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत विचारता. पळयात. पॉटहोल्स बंद करपा खातीर अत्यंत म्हत्वाची गरज आसा. पूण आतां आमकां कळून येता की हें मशीन जें हाडलां अजून हाजे पॉटहोल्स फिल करपाचें काम कालच्यान सुरू जालां, नुवें मतदारसंघांतल्यान सुरू जालां, पूण हाजें टेंडर अजून जाल्लें ना. सो टेंडर जायनासतना कामां सुरवात करप which is a clear cut violation of the CPWD manual, आमचे CVC गायडलायन, सेंट्रल कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाचे गायडलायन्स वायलेशन. तशेंच गोंय सरकारान 2011 एक सर्क्युलर काडिल्लो की 5 लाखाच्या वयर जर काम जाता जाल्यार ई प्रोक्युरमेंट किंवा ई टेंडरिंग हाच्या माध्यमान जावंक जाय म्हणून. 15 क्युबिक मिटरांक कितले दीस लागतले? आतां मंत्री म्हणटा काल की दसऱ्या नंतर आमी सुरवात करतले. 14ची डेडलायन जाली, त्यानंतर माळ जालो, आतां म्हणटा दसरो, पेपर म्हणटा नोव्हेंबर. म्हणजे बेसिकली टोटल कॉन्ट्रडिक्शन्स. आनी कामूय जें जाता दीस इज कंप्लीट वायलेशन. म्हणजे CPWD मॅन्युअल फॉलो जायना, टेंडर जायनासतना कामां करपा लावप. आतां कदाचित ते म्हणटले की कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या बॉल्सांतल्यान करता आसतलो. मुख्यमंत्र्यान हातूनय इंट्रस्ट घालपाची गरज जाय PWDच्या कामांनी. आनी डे टू डे अफेअर जे चल्ल्यात PWDच्या कामांचेर किंवा मंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचेर हाचेर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालपाचें, कारण अल्टिमेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल बींग द हेड ऑफ द स्टेट. आनी आतां इम्पोर्टेड मिनिस्टर जो आहा आमचो दीपक पावसकर, तो आतां सडनली सांगता की इराणाच्यान आमी डांबर जो तार ताका आमी बिटुमेन म्हणटात ते इम्पोर्ट करतले म्हणून. डज द मिनिस्टर अंडरस्टँड द सिरियसनेस ऑफ द स्टेटमेंट? इजंट इट वायलेटिंग द फॉरेन पॉलिसी
of the union government, which is their own government. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांद्रेच्या न्यूड पार्टीच्या आयोजनात पेडणेचे मुखेल राजकारणीत घुसपल्यात असो सणसणीत आरोप गोवा सुरक्षा मंचाचो मुखेली प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकारान केला. जाल्यार संस्कृती इबाडपी ही पार्टी घडोवन हाडपी खंयच्याय पक्षाचो आमदार वा मंत्री खऱ्यांनीच घुसपल्लो आसलो जाल्यार ताका मुख्यमंत्र्यान काडून उडोवचो अशें मोगोचो मुखेली सुदीन ढवळीकारान मागला. गोवा सुरक्षा मंचाचे पत्रकार परिषदेत प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकारान सरकाराक चोय वटेनच्यान घेरलो. तेणें म्हटलें, दर्यावेळावेले सगळे बेकायदेशीर वेव्हार सरकाराक बेस बरे खबर आसात. तेचे फुडें वचून दर्यादेगावेल्या पुलीस स्टेशनांचेर बदली जावची म्हणून पुलीस अधिकारी मंत्र्यांक पयशे खावयतात असोय आरोप तेणें केला. पळयात. सर, तुम्ही म्हणले की न्यूड पार्टीचे हितून कोणतरी पेडण्याचो आमदार कितें मिनिस्टर इन्वॉल्ड आसा, मातसो क्लियर करतात ना. ह्या हातूंतल्यान पेडण्यातले राजकारणी, प्रमुख राजकारणी इन्वॉल्ड आसा. म्हज्या हातान काही गजाली येवच्यो. हांव इतलो पावरफूल ना, पण म्हज्या हातान जर काही गजाली जर आयल्यो जाल्यार हांव म्हाजें नांव, हांव मनोहर पर्रीकाराचें नांव विश्वासघातकी म्हणून घेवन येनाशिल्लो, बिकॉज ही वॉज नोन कल्प्रीट त्या इश्यूचो. हांगा जर नोन कल्प्रीट जर दिसले जाल्यार खंयच्याच मिनिस्टराक आमी भिना. त्या किनारपट्टीचेर जे सगळे बिझनेस जे इलिगल चलतात हे सगळे गव्हर्मेंटाक खबर आसा. पोलीस कित्याक फुडें लागतात आमकां ह्या पोलीस स्टेशनचेर धाडा म्हणून? पोलिसांक मिनिस्टराक कॅश दिवची पडटा थंय त्या पोलीस स्टेशनाचेर धाड म्हणून. अशी पाळी गोंयांत आयिल्ली आसा. सुभाष वेलिंगकाराच्या ह्या आरोपांचेर मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान तिखट प्रतिक्रिया दिली. ताणें सांगलें, मांद्र्या न्यूड पार्टी घडोवन हाडपाक हात आशिल्ल्यांची मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची. तो मागीर खंयच्याय पक्षाचो आमदार आसूं वा मंत्री, ताका काडून उडोवचो. पळयात सुदीन कितें म्हणटा तो. पयलींचे RSS चीफ सुभाष वेलिंगकारान सरकाराचेर आरोप केला. सरकारांतलोच एक सिनियर मोस्ट मनीस जी जायरात न्यूड कार्यक्रम मांद्रे ह्या गांवांत जाता तिच्या फाटल्यान आसा. हाजी मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची आनी तो मागीर खंयच्याय पक्षाचो आमदार आसूं, मंत्री आसूं किंवा कार्यकर्तो आसूं ताका सॅक करचो. गोंयाची विचार संस्कृती कितें हें ह्या लोकांक खबर ना अशें हाचे वयल्यान सिद्ध जाता. आनी हाजे वयल्यानूच टुरिजमा खातीर जर कोणीय असले गोश्टी कितें करता आसत ताका सॅकूच करचो न्हय तर ह्याच्या फुडें तांणी तांकां कसलेंच पद दिनासतना आपल्या पक्षांतल्यान काडून उडोवचो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्ण नायक आनी पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. महाराष्ट्रांतल्यान रेंव घेवन गोंयां येवपी 5 ट्रक मडगांव ट्रक धन्यांनी बिरेस्तारा आडायले. गोंयांत बेकायदेशीरपणान ही रेंव हाडटात. रेवेची येरादारी करपी ह्या ट्रकांकडेन परवाने नात अशेंय तांचें म्हणणें. महाराष्ट्रांतले 3 जाल्यार गोंयचे 2 ट्रक बिरेस्तारा बोरये आडायले. महाराष्ट्र आनी हेर सुवाते वयल्यान बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी जाता आनी ती थांबपाक जाय अशें थळावे ट्रक धनी म्हणटात. पळयात तांचें म्हणणें. 3 म्हयने जाल्ले आमची गाडी बंद आसा. महाराष्ट्रांतून रेंव हाडपाचें टेंडरय काबार जाल्लो आहा महाराष्ट्राचो. सो हे गाडयो आहा ते इनलिगल येवपाक लागला रातच्यो. आनी मायन्स डायरेक्टरान काल आमी इन्फॉर्म केल्ले 8 दीस पयलीं. सो मायन्स डायरेक्टरान आशुतोश आपटेन आमकां सांगलें गाडी धरून पुलीस स्टेशनार दियाय म्हणून. सो आमी तेंच केल्लें आहा. गोंयची रेंव बंद आहा म्हणून हें इनलिगल कंटिन्यू चालू आहा 3 म्हयने जाले. सो आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें हेंचेर कितें एक्शन घेवपाचें आनी एंट्री पॉयंट हेंगे पेडणे आहा. सो पेडणेसून कितून येता तें पेडणे मातशें पुलीस स्टेशनार पुलिसांनी हें करचें आनी हे गाडयो सगळ्यो आडयपाच्यो. इनलिगल सेंड येता ती कळ्ळें तुका न्ही. इनलिगल तांकां पास बीन कांय ना आनी आमगे गाडी थंय गेल्यार ते आमकां रेंव दिवपाक तयार ना. आनी थंय गेले जाल्यार आमकां अडेज 3 लाख फायन मारता त्यो गाडयांक. आनी एक आमगे अशी एक गाडी सांग्या वयली गाडी एक सद्या आतां वरसभर जाल्यार थंय ना गाडी. कित्याक तिका सोडपा परिस्थिती ना. 2,80,000 ते खंय फायन मारल्या. कळ्ळें तुका. आनी आमकां ते कशेंच रेंव दिना. आनी तेगे डेली दिसा 20-25 गाडी डेली कंटिन्यू चालू. आमी राती 2 सुमार ह्यो 4 सुमार अशें करून गाडी हाडयले.
पण आमगे काय ना हेंगे गाडी इल्लिगल येता पळय न्हू तेंगे टेंडर काबार जालो तेंका पास ना तेंगे गाडी बंद करपाच्यो पण तुका तेंगे पास टेंडर जालो आमकांय रेंव मेळटा तेंकांय मेळटा तेन्ना चालू जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना इल्लिगल आमकां नाका पेडण्या गाडी भरली मरे सगळे गोंयच्यो पण गाडयो भरून येता पेडण्या पत्राटी पळवाले ते भरले आनी आमी येताले जेन्ना ते बोरी गाडी हाडायले आनी हे बडोवपा येयले पयलीं गाडये फाटल्यान गाडी घेतले म्हागे गाडी फाटल्यान गाडी घेवन येता तो विचारपा कितें हाका गाडी हांव म्हणलें रेंव आहा तर हांव कोंकणी उलयलें म्हणून तो म्हाका वकील रावलो म्हाका तूं खंयचो हांवें म्हणलें सांग्या वयलो म्हणून वयर ना जाल्यार ते एकदम सांग हें केलें म्हणपालें गाडी दवर म्हणपा गाडी चावी म्हाजे मोबायल काडून घेयलो आनी म्हाका फोनाचेर उलोवपा दी तें उलोवपा दिनालें अशी दादागिरी करून कांय घेवपा हें करपा येना न्हू मोबायल बीन काडून घेवपा ते कोण ह्या आहा तुझी गाडी घेतली तर महाराष्ट्रांतली हां तुजी गाडी धरली तर महाराष्ट्रांतली तर हय महाराष्ट्राची कुडा मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या कामाचो आवाठ वाडोवन अंगणवाडी सेविका हेल्पर सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मार्गदर्शन दितले ते खातीर अंगणवाडीच्या मुख्य सेविकांक ट्रेनिंग दिवन तांकां सक्षम करतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले वायट अवस्थेत आशिल्ल्यो अंगणवाडयो दुसरे कडेन व्हरपाचो यत्न करतले अशेंय तो म्हणटा. गोंयभरच्या अंगणवाडी सेविका खातीर ब्रेस्तारा 3 ऑक्टोबराक पणजे पोषण महोत्सव मनयलो. तातूंत भलायकी मंत्री उलयतालो. राज्यपाल मृदुला सिन्हानूय उपस्थिती लायिल्ली. बायलां आनी भुरग्यांचे भलायकेचे बाबतींत गोंयांक राजकीय मळार बरो वावर चल्ला अशें तिणें सांगलें. कांय अंगणवाडी सेविकांच्यो राज्यपाला हस्तुकी भोवमानूय जालो. आमचो डिपार्टमेंट जो आहा वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट जो आहा ह्या डिपार्टमेंटाक एक वेगळे दर्जेचेर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आयज आतांच एक्सलन्सीक म्हणटालो की केंद्र सरकारान नवी नवी योजना हाडल्या त्यो योजना आमी आमचे सीडीपीओचे जे ऑफिस आहा ते सीडीपीओचे ऑफिस ह्यान फुडें एक वेगळे तरेचे केंद्र बिंदू करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. म्हणजे आमचे अंगणवाडी वर्कर आसूं हेल्पर आसूं सेल्फ हेल्प ग्रुप आसूं महिला मंडळ आसूं तांकां तुमी योग्य तरेचे मार्गदर्शन त्या सीडीपीओच्या ऑफिसान एम्पावर करून काय पावर डिसेंट्रलायज करून डायरेक्टराचे नेतृत्व सकयल एक वेगळे तरेचे एक वायब्रन्सी आमच्या डिपार्टमेंटान हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पूण एक लक्षांत तुमी घ्या की सगळ्या दृश्टीन आयज अंगणवाडी वर्कर आनी आमचे टीचर तुमकां एक वेगळे तरेन एनएसटीसी कडेन आमी एक टायप करपाचो आमचो प्रयत्न आहा की महिला कोश जो आहा थंय एक वेगळे तरेचे ट्रेनिंग दिवपाक जे कितें ट्रेनिंग आमी मुख्य सेविकाक दिवं शकता जे कितें ट्रेनिंग आमी आमच्या सीडीपीओक दिवं शकता ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे बाकी राज्यांत कितें चल्लां तें तुमकां एक वेगळे तरेची झलक गावतली. आमच्या लोकांक बी भायर वचून पळोवपाची गरज आहा की कितें चल्लां भायरच्या राज्यांत. आमी जाय त्यो अंगणवाडी जे मोडकी तोडकी अंगणवाडी पावल्या ते कशेंय कसलेय परिस्थितीन एक वेगळे वेन्यू कडेन शिफ्ट करपाची गरज आहा. हेजे सिरियसली हांव डायरेक्टराक विनंती करता की सिरियसली एक फुडले 6 म्हयने भितर तरी वो इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. घर की गृहिणियों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, अच्छे व्रत त्योहार करने चाहिए. ये सारा समाज में हमारे था. परिवार के लोग सिखाते थे बहुओं को, अड़ोस पड़ोस के भी जो होती थी सास की उम्र की दादी सास होती थी वो समझाती थी. और सबसे अधिक गीतों के माध्यम से. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. गोंयांतल्या रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक आम आदमी पार्टीन विरोध केला. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाची गरजच ना. कोळशाचे येरादारेक मदत जावची हे खातीर हो यत्न चल्ला असोय तांचो आरोप. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जालें जाल्यार पुर्तुगीज तेंपावयली घरां वचपाची शक्यताय आसा. देखून मुरगांव तालुक्यांतल्या कांय लोकांनी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक विरोध केलो. एक रेल्वे ट्रॅक आसलो तोच लोकांक त्रास इतले जाताय ते कोला लागून. आतां हो गव्हर्मेंट डबल ट्रॅकिंग करपाक वयता. सिंगल आसलो तो डबल. आनी हे कोणा लागून हो डबल ट्रॅकिंग आमी लोक ऑपोज करीत आसले. कासालीचे सगळे आख्खे बेल्टांतले लोकांची बरी बरी घरां आनी प्रॅक्टिकली गोंयकारपणूच ना जावपाचे स्थितीर आज आमी आसाय. ह्या मजगतीन स्टेट गव्हर्मेंटान ह्यो पळय नोटीस स्टार्ट केल्यो धाडपाक लोकांक. ह्यो नोटीसी हेजेर सिद्ध जाता कितें रेल्वे लँड मागता एक्वायर करून आनी हो गोंयचो गव्हर्मेंट जो आसा तो तांकां बरो करून हे लँड एक्वायर करून तेंच्या ताटान घालून दिवपाक सोदता. लँड एक्विजिशन एक्ट थंय चल्लो. एक कितें तरी पॉलिसी दाखयल्या स्टेट गव्हर्मेंटाची. ते पॉलिसीचे
पॉलिसी यूज करून जात तितले बेगीन हे लँड घेवन डबल ट्रॅकिंग करपाचो हो प्रयत्न. डबल ट्रॅकिंग करता तो फक्त कोळसो व्हरपाक, मार्मगांव पोर्टांतल्यान कर्नाटका कोळसो व्हरपाक. आतां कोळसो गोंयांत काय नाका, आमकां कांय गरज ना ताची, तरी पूण आमची सगळी जमीन वता, आमच्या लोकांची घरां वता. आख्खे आतां वेस्टर्न घाट्साक मार बसतलो. दूधसागर वॉटरफॉल आसा, वर्ल्ड फेमस आमचो वॉटरफॉल, तोय काबार जातलो डबल ट्रॅकिंगान. आनी हें सगळें कोळशा खातीर. आनी हें कोळसो इतलो डेंजरस. पयर असेंब्ली क्वेश्चन विचारलो की कितले मोर्मुगांव तालुकाच्या लोकांक पुलमाचे दुयेंसां जाली, लंग डिसीजीस, जाल्यार 16,000 लोकांक डिसीज जाल्या. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दवर्ली केपें रस्त्यावयल्या ओव्हरब्रिजाचेर एक नवो 4 पदरी पूल तयार जातलो. सध्या आशिल्लो ओव्हरब्रिज धोकादायक जाला, देखून लोकांनी नव्या पुलाची मागणी केल्या. विरोधी पक्ष फुडारी आनी आमदार दिगंबर कामतीन म्हायती दिली. सध्या आशिल्लो कोकण रेल्वेचो 50 वर्सां पयलींचो पूल कड्डम जाला. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन PWDचे अभियंते, GSIDC आणि कोकण रेल्वेचे अधिकाऱ्या बरोबर पुलाचे इन्स्पेक्शन केले. एक्झिस्टिंग ROBच्या रायट सायडीन जागो आसा, कोकण रेल्वे कडेन जागो आसा, थंय 4 लेन मिनिमम 4 लेन करचे अशें इन प्रिंसिपल एग्री जालें. ताका जे ड्रॉइंग जाय आशिल्ले GSIDCच्या इंजिनियरांक ते सगळीं ड्रॉइंग्सां PWD डिव्हिजन 6 ताका दिल्या. आनी भोवता कोकण रेल्वेचें कितें जाय तें तांकां तो 2 दिसां भितर तांकां मेळटलें. तो जर मार्गाक लागत, म्हजो प्रयत्न आसा की जाता तितले बेगीन, कारण ऑलरेडी थंय रिंग रोडाचें काम चालू आसा, ताका एक्सेसाक व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावपाना. आनी GSIDCचो इंजिनियरान सांगता त्या कोतान 30 मिटराचें स्पॅन आसा, एक स्पॅन सुद्दां घालें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. कारण ताजे वेल्यान पायपलायनी गेल्या, खूब गेल्या, आनी 2 वे 2 लेन आहा तो, म्हणजे वचपाक आनी येवपाक. तो दवरून हो दुसरो गेलो जाल्यार ताजे वेलो लोड कमी जातलो ऑटोमॅटीक. हो करता आसतना तांणी सजेस्ट केलां की 4 लेन करया. 4 लेन करपाक जागोय आसा थंय. ते म्हणटा की इट इज बिकमींग वीक. तांणी 2 वर्सां पयलीं ऑडिट करतकीर मागीर ते ट्रिटमेंट केल्लो, कसलो तरी कार्बन कितें अशें म्हणटा ताका, कार्बन ट्रिटमेंट केल्लो कोणच्यान सगळ्याक. सद्या तरी सेफ आहा तो तांच्या कोतान. ते रिस्क घेना न्ही. कोकण रेल्वे इज मच मोर टफर दॅन आमच्या हाच्या पेक्षा. तांचे पंचायत रेल्वे वता. चीफ मिनिस्टरान सांगलां GSIDCक हँडल कर म्हणून. आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर फॉर हॅविंग आस्क्ड GSIDC टू टेक अप दीस वर्क ऑन प्रायोरिटी. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. पिळगांवात चालू आशिल्ले नितळसाणेचे काम तोखणाय करपा सारकें. हो वाठार गोंयाक नितळसाणेचो संदेश दिवपाक शकता, स्वच्छता तज्ञ सुमित सिंगान सांगलें. पिळगांव स्पोर्ट्स क्लब आनी पिळगांव युवक कला मंचान नितळसाण मोहिमेचें आयोजन केल्लें. स्वच्छतेच्या दृश्टीन पिळगांवांतलो गांवकार वाडो आदर्श जावपाक शकता हे नदरेन बेगीनूच काम सुरू करतले आनी हेर बाकीच्या वाड्यारूय नितळसाणेची मोहीम राबयतले अशें सुमितान सांगलें. थळावो नागरीक संदेश गोवेकारूय मोहिमे विशीं उलयलो. पळयात. कि पिछले 5 सालों से इन्होंने जो अनवरत अभियान चलाया है गांव में, और इसका असर अब दिख रहा है. मतलब आज मैं स्कूल में गया और वहाँ बच्चों से भी बात की, तो बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स और जो सीनियर सिटीजन्स, यूथ, सब लोग साथ में आके और एक अपने गांव को स्वच्छ और आदर्श कैसे बनाए इस पर काम कर रहे हैं. तो ये बहुत अभिनव प्रयोग है और पूरे गोवा के जो पंचायत के हमारे लोग हैं वो इससे सीख सकते हैं. पॉलिसी लेवल पे जो काम हो रहा है, तो एक तो हम जो स्टेट से और सेंट्रल लेवल से पॉलिसी आती है गाँव तक, और एक गांव से जो एक रिकमेंडेशन जाती है वापस स्टेट को और वापस नेशनल लेवल को, तो वो प्रोसेस होना बाकी है. तो ना सिर्फ जो बोलते हैं कि मतलब लैब टू लैंड हो, बल्कि लैंड टू लैब भी फीडबैक जाना चाहिए. वो फीडबैक पिलगांव से जा सकता है बहुत मजबूती से अपने डायरेक्टर पंचायत, सेक्रेटरी पंचायत ऑफिस को, और हम इन पे इनके टीम के साथ काम करेंगे. और हमने अभी जैसे इनसे बात की है, अगले 10 दिन के भीतर ही हम पूरी टीम के साथ बैठ के और हम एक कार्य योजना तैयार करके और 2 हफ्ते की टाइमलाइन रखेंगे, और उसमें हम कंप्लीट करके और इसको हम इस जो वार्ड है इसको एक आदर्श वार्ड बना के, और फिर हम बाकी के जो और 6 वार्ड हैं पिलगांव के उसमें भी काम शुरू करेंगे. 41वी वेळ आसा ही आमची गार्बेज कलेक्शनाची. आजपर्यंत आम्ही ऑलमोस्ट 4 टन तरी गार्बेज कलेक्ट केले गांवांतून, जे आमच्या शेतान वयतासले आनी देन आफ्टर दर्यान वयतासले. पूण हो कार्यक्रम करता आसतना आमकां
गेल्या आमी 5 वर्सां हो कार्यक्रम राबयता आनी हो कार्यक्रम म्हणजे कसो प्लॅन करप म्हणजे आमी नॉर्मली कितें करता सकाळी फुडें संक उठ्ठा आनी गार्बेज कलेक्शनाक सुरवात करता पूण तेंच्यांनी एक आमकां तेंचें मार्गदर्शन गावतलें कसो प्लॅन करप कसो कितें गव्हर्मेंटा कडसून तेंचे स्किम्स आसा ते स्किमीचो यूज करून ते गांवा खातीर कसो वापरप हेजें आमकां भोवमोल मार्गदर्शन सरा कडसून गावलें आसा. पिळगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप पिळगांवकर. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयांत हुंवार आयिल्लेवरी स्थिती जाल्ली. फुडाराक अशी स्थिती निर्माण जावची न्हय हे खातीर सरकारी यंत्रणेन आपलो वावर सुरू केला. हे विशींचो अहवाल तयार करपाची जबाबदारी संबंधीत मामलेदारांकडेन दिल्ल्याचे तिसवाडी तालुक्याचो उपजिल्हाधिकारी विवेक तिवारीन सांगले. हुंवारा वेळार घेवपा विशींचे जतनाये संबंदात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण आणि गोंय आपत्ती निवारण केंद्रान म्हायती दिली. हुंवारा वेळार मजत मेळसर आपलो जीव कसो वाटावचो हाचेर NDRFच्या अधिकाऱ्यांनी प्रात्यक्षिक दाखयले. Barns here we are taking an assessment. Soil Conservation Department are taking up the work of reconstructing the barns under 90-10 scheme. So the Mamlatdars are on the job. We are making an assessment. Now that the monsoons have receded, the Mamlatdars are on the job of taking an assessment of all the barns. And once the assessment report is done, the collector will take a decision in that regard. What all repair works have to be done, where if at all heights have to be increased, etc. But the Sharao issue is under control now? Yeah, it is under control. It is under control. See, Sharao has a particular issue in the sense that we have it gets affected by the high tide, low tide also. So that aspect also needs to be taken into consideration, and that is why in that point, from that point of view, we are looking at we are making an assessment of the barns. हालींच आयिल्ल्या हुंवारा वेळार लोकांचे सुरक्षे खातीर निवासी छावण्यो तयार करून दवरिल्ल्यो अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें. पूण त्या छावण्यांची तितलीशी गरज लागली ना. हुंवारान लुकसाण जाल्ल्या तिसवाडी तालुक्यांतल्या 35 जाणांक लुकसाण भरपाई दिल्ल्याचेय ताणें सांगलें. Evacuation here was not required. Okay. We made an assessment. We had our standby homes, shelter homes, and even youth hostels, schools. Everything were kept ready in the eventuality of any evacuation that was required to be made. But when we at the ground situation, when we made an assessment, it was not required. I mean, it is a testament to the fact that no loss of life or no major damage had taken place. But as far as the houses and all were concerned, we have paid to around 535 people the assessments, the assessees of Tiswadi Taluka. 535 people as damages wherever damages were assessed, we have made payments to them. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.